चिंता दिले ओके आयले प्रेज गॉड ओके कोस्ट वायलेट गेलो ना आणि बेने सिस्टर गेलो ना म्हाका घाला गलांगी होय घाला ओके प्रेज गॉड प्रेज गॉड थँक यू जीसस अर्कांजीस अरे गांधीचो ओके तरी आम्ही सुरू करूया आमचे दोळे आम्ही दंप्या आणि आमचे संसाराच्या संगतीत हांव आम्ही अलग रावंक आम्ही प्रयत्न करूया मोगाळ्या बापा अर्गां तुका दिता बापा बापा तुवें आमकां सांगता हाडलाय तर ते तुझे येवचें कित्याक तुजी चिंतना जावन आसात ती वेगळी जावन आसात त्या खातीर देवाचें उतर तुझें उतर बापा आमकां सांगता म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय म्हजे वाटो तुमचे वाटो न्हय म्हणटा वय बापा तुझ्या वाटे प्रमाणे तुझ्या चिंतना प्रमाणे तुझ्या बसवण्या प्रमाणे जियोंक आमी अत्रे घेवन आसा बापा बापा कित्याक तुवें आमकां विंचलाय तुवें आमकां संवसाराक धाडलाय तुवें आमकां तुजे सांगातपण दिवन आसाय तुज्या पुता मारिफात तुवें आमकां एकवटायलाय आनी तुवें आमकां ताचे वरवीं हर एक तुजे पवित्र आत्म्याचे मजत आमकां तूं दिसान दीस हर एका घडये तूं आमकां लाभयती आसाय बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा हें सेशन तूं संपूर्ण रितीन तुज्या कंट्रोलाक काडून घे तुज्या पवित्र आत्म्याद्वारे तूं उलोवन आसाय पवित्र आत्म्या तूं म्हाका संपूर्ण रितीन कंट्रोलाक काडून घे आनी तूं उलय म्हजे तावन आनी खंयचे आडखळ आसा ते तुजें उतर आयकोंक त्या हर एका आडखळीक हांव जेजू क्रिस्तच्या नांवी बांदतां आनी ताका कितेंच ताचें कार्य जायनातले बरी हांव जेजू क्रिस्तच्या नांवी निर्फळ करतां ताका वय बापा तुवें दिल्लो तो अधिकार आमकां वापरूंक तुवें दिलो सांगलाय आनी तुज्या अधिकारांत आमकां संवसारांत जियोंक एक रायाळ येसाकी वर्गा बरी आमी जियोंक तुवें आमकां हर एकल्यांक तुवें आपोवन दिला बापा तो अधिकार तें येजाकपण तें रायाळ येजाकपण ताचे वरवीं संवसारांत आमी तुज्या अधिकारान आमकां जियोंक तुवें आपोवन दिल्लें आसता आमकां कितेंच आत्मीक रितीचें उणेपण भोगूंक तूं आमकां सोडिनाय कित्याक तूं आमचें सवें तुज्या पवित्र आत्म्याद्वारे तूं वावुरून आसाय बापा तुज्या पुता मारिफात तूं आमकां पवित्र आत्म्याद्वारे तूं वावुरून आसाय बापा बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता कोण सकडी हांगा ह्या माध्यमा मुखांतर हांगा जॉयन जाल्यांत हांगा सांगाता आयल्यांत आनी कोण सकडी माध्यमाद्वारे युट्यूबान पळयतात तांकां हर एकल्यांक बापा सराळ रितीन तें तुजें उतर समजूंक स्विकार करूंक समजूंक आनी ताचे वरवीं तें उगडापण पवित्र आत्म्याद्वारे तें उगडापण आमकां मेळोवंक तुवें आमकां तुजें सांगातपण दितें आसाय बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता
बापा हे मागणे करता तुझ्या पुता जेजूच्या नावी आणि पवित्र आत्म्याच्या मदतीन. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक्यू. ओके, आम्ही आयझाया 55:8 काढूया. प्रेज गॉड. आम्ही संसारांत जी येतना आमकां एक आशा असता, आमकां एक बरें जीवन आणि बरें एक संवसारी रितीन आमकां समृद्धाय आणि हर एक आमकां जाय म्हणून आमी आशेता. पूण देवाचें उतर आमकां सांगता आमी कितें संवसारी रितीन आशेता आणि संवसारी रितीन आमी अनुभव करूंक प्रयत्न करता, ती आमच्या बापाची खुशी नाही. बाप आमकां हर एका ताच्या उतरान बसवण्यानी तो आमकां आत्मीक रितीन ग्रेस्त जावंक आमकां पयलो उलो दिता. आणि हांव केदां आत्मीक रितीन हांव व्हडा वळखान घेता आणि आत्मीक रितीन हांव केदां घट जाता आणि आत्मीक रितीन हांव केदां हांव त्या देवाची जन्माय हांव आपणायता. देवाची जन्माय हांवें आपणावची म्हळ्यार देवाच्या उतराची जन्माय हांवें आपणावची. देवाच्या हर एका बसवण्याची जन्माय हांवें आपणावची. म्हज्या जिविताक देवाचे बसवणी त्यो हांवें म्हज्यो कर्ण घेवन ताचे प्रमाणे हांवें जियोवचें आणि ताच्या प्रमाणे म्हज्या जिविताक हांवें ह्या संवसारांत अर्थ दिवचो आणि अर्थ कर्ण काण घेवचो. हें जावन आसा बापाचें चिंता. त्या खातीर हांगा म्हणटा म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय. बापा वाचिबो. करता आमी संवसारी रितीन चिंता, संवसारी रितीची ग्रेस्तकाय, संवसारी रितीचे नाव, संवसारी रितीची जन्माय, संवसारी रितीची अभिवृद्धी हे आमी कर्ण आसाव आणि त्या प्रमाणे आमी आशेवन आसाव. कित्याक आमकां संवसारांत दोळ्यांक दिसता दुसऱ्यांचे उदारपण म्हळ्यार प्रोग्रेस, दुसऱ्यांची समृद्धाय आणि त्या प्रमाणे म्हजे जिविती हांव त्या प्रमाणे मांडून हाडूंक हांव प्रयत्न करता. आणि हांव दीस रात ताचे खातीर हांव मेहनत करता आणि मेहनत करून हांव एक पावंडाक पावता. पूण थंय देवान बसयल्लें जिवीत हांव अणभव करूंक शकना. मात्र हांव अणभव करता संवसारी रितीचे जिवीत आणि तें संवसारी रितीचे जिवीत हांव तें संवसारांत सोडून हांवें तें म्हज्या बापा सरशीन हांव खाली जावन वेता. बापान म्हाका देवाचें उतर सांगता उत्पत्तींत अध्याय 1 आमकां देवान आशिर्वादांनी भरला. हर एक आशिर्वाद म्हळ्यार आमची ती आत्मीक रितीची आशिर्वादां जावन आसात आणि आत्मीक रितीची आशिर्वादां म्हळ्यार म्हाका ती संवसारी रिती अनुभव करूंक देवाच्या उतरांच्या प्रमाणे अनुभव करूंक आणि जियोवंक म्हाका जाता. पूण म्हजी आशा एकच संवसारी रितीन हांव ग्रेस्त जावंक चिंता जाल्यार संवसारी रितीन म्हजे हर एक हांव प्रोग्रेस म्हळ्यार अभिवृद्धी म्हजी हांव चिंता जाल्यार तें देवान दिल्ल्या आशिर्वादाक
आणि देवान दिल्ल्या देवाच्या चिंतनाक ते ताळ पडाना. ते ताळ पडानातल्या खातीर हांगा म्हणता देवाचे उतार म्हणता इजाया प्रवादी मुखांतर म्हजी चिंतना तुमची चिंतना नाही, म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो नाही म्हणता सर्वेस्पोर. हांगा स्पेशली दिला म्हणता सर्वेस्पोर. कित्याक आदल्या काळार आमकां आमच्या पुर्वजांक ह्या प्रवादी मुखांतर देव उलयतलो जाल्यार तांकां तो पवित्र आत्मो येवन तांचे लागीं ती मेसेज कन्वे करून तो पाठी वेतलो. पूण आमकां आतां तशें न्हय. आमकां आतां जेजू क्रिस्तान बसयल्या प्रमाणे आमचे थंय एक पवित्र आत्मो आसा. तो पवित्र आत्मो आमचे थंय तो काम करचे जाल्यार बापाच्या कुशे प्रमाणे तो प्रत्येक रितीन सांगचे जाल्यार तो आमकां एक मजतदार जावन आमकां आयला. आणि त्या खातीर आमकां संवसारांत जेजून सांगिल्लें आसा तुमकां हांव एकसुरो जावन सोडून वचना. हांव तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. बाप तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. त्या खातीर आमी एकसुरे न्हय. आमी संवसारी रितीन आमकां जावंक पुरो आमचे थंय आमकां समस्या येतात, आमकां आमचे थंय पिडा आनी वा कसलेय संवसारी रितीन आमी कश्ट दगदोने भोगतां जाल्यार आमी एकसुरे न्हय. आमी त्या दाळा चिंतूंक आसा आनी आमी त्या दाळा उसारूंक आसा म्हाका म्हज्या बापान एकसुरो म्हाका सोडूना. म्हाका म्हजे सवे एक मजतदार पाठयला आनी तो म्हजे सवे तो वावूरून आसा. त्या खातीर हांगा मॅथ्यू 5:11 अंत आमकां सांगता म्हजे पासत तुमकां आत्मान सोसूंक दगदोनी बगूंक आनी सर्व तरांची गडपां करून तुमचेर आड उलयतीत ते आयकोंक मेळत जाल्यार तुमी कितले भागी म्हणून. आता आमच्या कोंकणी बायबलांत हांगा भागी म्हणून दिला, पूण इंग्लीश बायबलांत आमकां ब्लेस्ड म्हणून दिला, आशिर्वादीत म्हणून. म्हळ्यार हांव केदाळा हे म्हजे संवसारांतले कश्ट वड न्हय. म्हजे सवे आसा तो देवाचो आत्मो आनी पवित्र आत्मो म्हजे सांगाता आसा. त्या खातीर हांव एकलो न्हय आनी तो म्हजे सवे वावूरून आसा. पूण म्हाका म्हजे कश्ट म्हाका दिसोंक पुरो, पूण म्हाका ते अणभव करूंकय मेळोंक पुरो. पूण हांव केदाळा देवा सवे एकवटान जियेता. म्हळ्यार जेजू क्रिस्त सवे एकवटान, जेजू क्रिस्त सवे एकवटान जियोवचें म्हळ्यार आमकां आमी जेजू क्रिस्तान खंयच्या संवसारांत आमकां कितें कशें जियोंक सांगलां आनी आमी एकवटान जियोवचें म्हळ्यार फर्स्ट ऑफ ऑल आमी भावार्थी मनीस जायचे. भावार्थी मनीस केदाळाय आमकां कितें आमी भोगता संवसारांत ते न्हय, आमकां कितें पळोवंक जाय देवाच्या मंडावळी प्रमाणे, देवाच्या वाटे प्रमाणे म्हाका कितें पळोवंक जाय ते हांव उसारतां आनी ताचे प्रमाणे हांव म्हजें चिंता बदलतां. ते दाळा हांव जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत त्या भावार्थान हांव जियेतां. त्या लागून आमकां संवसारांत सोसूंक, आमकां आत्मान सोसूंक, दगदनी बगूंक आमकां सबार मेळटात.
ते कष्ट म्हणून हांव त्या कष्टांक फोकस करिनासतना हांव देवाच्या उतरां देवाच्या बसवण्या वयर हांव म्हजो फोकस करता त्या वेळार ती म्हजे सवे देवाच्या वाटे प्रमाणे देवाच्या कुशे प्रमाणे हांव आनी देवाच्या चिंतना प्रमाणे हांव संवसारांत एक जैतेवंत मनीस जावन जियोंक जाता. सो त्या खातीर आमकां एक सोडून आमकां होली स्पिरीट आमकां पवित्रत्व दिल्ले वरवीं आमचे थंय एक कितें आसात संवसारीचे कश्ट ते आमकां ताचे तावन आमकां सरळ रितीन आमकां मुखार वचोंक आमकां पवित्रत्व आमकां मजत करता. आतां आमी काडया मार्क 14:27 काडया. थँक यू जीसस. वाचीचे ब्रदर. वाचा सिस्टर. प्रेज गॉड. तो जेजू तांकां सांगी लागलो, तुमी समेस्त म्हजे वयलो विस्वास खणतल्यात, कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, गवळ्याक हांवें जिवेशी मारतलो, गवळ्याक हांव जिवेशी मारतलो आनी हिंडाचे बकरे दुस्पडटले. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आतां पळया हांगा कितें जालें. हांगा जेजू सांगता आसलो शिसा सांगता त्या वेळार तांचे प्लॅन पर्पस पुरो तांच्या संवसारी रितीर आसलें. म्हाका असलो अधिकार हातूं हांव वडगी तो वडगी तांचे हे चिंताप आसलें. पूण केदाळा आतां हांगा म्हणटा तवळ जेजू तांकां सांगी लागलो, तुमी समेस्त म्हजे वयलो विश्वास कणतल्यात. कणतल्यात म्हळ्यार कळ्ळें गी कितें म्हणून. कणतल्यात म्हळ्यार आमी सोडता, आमी विश्वास तावन अविश्वासीक वेता. त्या खातीर हांगा जेजू म्हणटा कित्याक कित्याक म्हळ्यार पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, गवळ्याक हांव जिवशी मारतलो आनी हिंडाचे बकरे दुस्पडटले. हे उतर हांगा पवित्र पुस्तकांत आमकां खंय मेळटा म्हळ्यार झकारियांत 13:7 आमकां मेळटा. सो थंय हे पयलेंच बरोवन घालां म्हळ्यार इंग्लिशांत तें स्ट्रायक शेपर्ड म्हूण आसा. म्हळ्यार हांव गवळ्याक केदाळा म्हळ्यार बकऱ्यांक सोरों सोकोन गवळी वैगी त्या गवळ्याकच हांव मुग्धीन जाल्यार ताचे बकरे काले जातात, शिंपडतात. तशेंच हांगा शिसा मध्ये येन्स जालें. केदाळा जेजून ताचे कितें ताका मिशन दिल्लें देवान तें करूंक तो मुखार गेलो. मुखार वेताना हर एक आतां शीस पुरो ताचे सांगता इतले बरो पेद्रू ताका मस्तू मानतलो. ताका पेद्रूक जेजून ताका सांगलें आसा, तूं खडाप तुजे वयर हांव म्हजी इगर्ज बांदतलो म्हणून वैगी. तो तितलो स्ट्रॉंग आसलो. पूण हांगा जेजूक धरले कुडले शीस ते भियेले आनी ते दुस्पटोन गेल्ले बरी ते बियान लिपोन रावोंक गेले. सो तांचे थंय ते बें कित्याक आयले म्हळ्यार थंय जेजूस ना, तांकां लिडर्स ना. आतां तांणी कालें चिंतलें जेजू ना आनी आमकांय ते जिवशी मारतले. आमी संवसारांत आमी आनी कश्टांची जिवीत आसा, त्या खातीर आमी हांगा तावन पळचें बरें वा आमची व्याप्त आमी करूंक मुखार वेचें बरें म्हणून तांणी सांगलें आसा. सो केदाळा ते थंय एका सुवातेर ते सांगाता मेळ्ळेले. त्या वेळार तांकां जेजून बसयल्या प्रमाणे जेजू तांकां मेळोन तांचे थंय पवित्र आत्मो तांचे थंय आयलो. पळया केदाळा ते भियोन आसले
कंप्लीट ते तुटले आणि मुखार आमकां कितेंच करूंक जायना म्हणल्यार चिंतपार आसले ते दाळा तांचे थंय जेजू क्रिस्त तांकां मुखार तांकां मेळ्ळो पळोवंक आनी थंय तांकां पवित्र आत्मो तांचे वयर जिबेच्या रुपार उज्याच्या रुपार तो आयलो म्हणून थंय पवित्र पुस्तक सांगता आमकां खंयच्यान एक्शन सांगता सो केदाळा तो पवित्र आत्मो तांचे थंय आयलो त्या दाळा तांकां थंय एक पावर मेळ्ळो खंय ते भियेल्ले खंय ते कितें उणेपण तांकां दिसतालें ते उणेपण तांचे तावन ते पयस केलें आनी कितें जेजू आसतना तांणी शिकल्लें आसा तांणी प्रॅक्टीस केल्लें आसा तें तांकां तांचे थंय प्रत्येक उडास आयलें आनी तांणी ती शुभ वार्ता प्रसारूंक ते मुखार गेले सो त्या खातीर हांगा आमकां आमचे थंय पवित्र आत्मो ना जाल्यार आमकां पवित्र आत्म्याची मजत आमकां मेळना जाल्यार आमकां संवसारांत आमचे समस्येत आमकां दिसतात त्या लागून पवित्र आत्मो आमकां एक मजतदार जावन आमचे सवे तो दीस आनी रात आमचे सवे तो वावूरून आसा त्या खातीर जेजून सांगलें तें संपूर्ण जावंक जेजून हे पवित्र आत्म्याचे सगळ्यांक पवित्र आत्मो मेळचे बरी जेजून केलें तशी सांग Praise God. Matthew 26 काढया आमी 31-35 ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನಿಲ್ಲಿ ಸರ್ Twenty-six 31 काढया 26 chapter and 31 down 35 तो वळू जेजू तांकां सांगी लागलो आयचे राती म्हजे थंय तुमी विस्वास खणतल्यात कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा गोवळ्याक हांव जिवेशी मारतलो आनी ताच्या हिंडाचे बकरे शिंपडतले पूण वयर करा सिस्टर पूण म्हाका जिवांत उठयल्या उपरांत तुमच्याकी पयले हांव गालिल्याक वेतलो ताका पेद्रू जाप दिवन म्हणालो हेर सगळ्यांक तुजेर विस्वास चुकत जाल्यार म्हाका चुकासो ना पूण जेजून ताका सांगलें सतच हांव तुका सांगता आयचे राती कोंबो 7 घालचे फुडें 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय पूण पेद्रू जाप दिवन म्हणालो तुजे सांगता म्हाका जीव दिवची गरज पडल्यार हांव तुका नाकारचो ना तेच परी हेर सकडी सीस म्हणाले Praise God 32 काढा पळय हांगा पूण म्हाका जिवंत उठयल्या उपरांत तुमच्याकी पयले हांव गलिलियाक वेतलो पयली जेजू गलिलियाक गेल्लो ताका पेद्रून जाप दिवन म्हणालो हेर सगळ्यांक तुजेर विश्वास चुकात जाल्यार चुकासो ना पळय पेद्रू कितलो गट आसुल्लो मनीस आनी ताणें तो ताचे कितें तें बॉन्डिंग आसलें जेजू आनी ताच्या मदें तें ताणें हांगा दाखोवन दिलें ताका पेद्रू जाप दिवन म्हणालो हेर सगळ्यांक तुजेर विश्वास चुकात जाल्यार म्हाका चुकासो ना म्हळ्यार हांव कितें जाल्यार हांव तुका नेगारचो ना पूण जेजून पयल्यान सांगलें जेजून ताका सांगलें सतच हांव तुका सांगता आयचे राती कोंबो 7 घालचे फुडें 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय पळय हांगा पयल्या वळींत पेद्रू तसो
एकदम कॉन्फिडन्स उसारता. आता तो कॉन्फिडन्स त्याने कसो उसारलो, कसो उसारलो त्याने कॉन्फिडन्स? सर हा, ताच्या ताच्या बळान. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. ताच्या बळान. कित्याक थंय पवित्रात्मो ताचे सवे नाचुल्लो. त्या खातीर तो ताच्या बळान ताणे तो उसारलो. त्या लागून थंय तो संपूर्ण करूंक ताका जावना. त्या खातीर आमी कितें करता जाल्यार आमच्या बळान करता जाल्यार ते बिलकुल आमचे थंय ते खंयचे प्रॉमिसी ते संपूर्ण करूंक जायना. त्या लागून जेजून आमकां एक मजतदार बसयलो. तो मजतदार सवे हांव केदाळा जियेता, हांव संवसारांत केदाळा हांव त्या मजतदारा वरवीं हांव ताच्या संगातपणांत जियेता आनी म्हजो फोकस म्हज्या बापा सवें दवरता. जेजू क्रिस्ताचो एकवट हांव बगता. केदाळा मात्र हांव ते कितें हांव उसारता ते संपूर्ण करूंक जाता. हांगा आमी चिंचे म्हळ्यार हांगा कित्याक पेद्रूक ते ताका ताणें उसारलें उतर ताणें कित्याक कंप्लीट करूंक जावना? पवित्र आत्मा नासले वरवीं. त्या खातीर जेजूक पयल्यांत गोत्ता. जेजून ताका सांगलें, सत हांव तुका सांगता, आयच्या राती कोंब सात घालचे फुडें 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. त्या खातीर आमकां जेजून पवित्र आत्मा बसयलो. आमी कितले संवसारांत कितल्या हातू सल्ल्यारी आमकां देवाचो मजतदार, देवाची मजत नासतना आमी कितेंच करूंक शकना म्हणल्याक हांगा एक निदर्शन आसा. पूण पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, तुजे संगत म्हाका जीव दिवची गरज पडल्यार हांव तुका नाकारसोना. तेच परी हेर सकट शिसी म्हणाले. पळय, हे आतां तांच्या बळान पेद्रून जाप दिली ताच्या बळान आनी बाकीचे शिशी तांच्या बळान म्हळें. केदाळा आमी आमच्या एबिलिटीर आमी कितें करूंक येता देवाचें काम बिलकुल तें सक्सेस जायना. कोणी देवाचें उतर म्हज्या बळान हांव दिता म्हणून सांगता जाल्यार तें सादसना. वा म्हजे थंय देवाची महिमा हांव पळयता, हांव देवाचे हर एक आत्मीक बेसांवां ताणें आमकां दिल्यांत आनी ते हांव अणभव करता म्हळ्यार तेंय जायना. त्या वरवींच आदाम येवेक थंय आत्मो रोसून देवान आशिर्वाद दिल्ले, पूण ते आशिर्वाद संपूर्ण नासले. ते आशिर्वाद तांचे थंय कामाक तांकां काम करूंक जावना त्या आशिर्वादान. कित्याक तांणी देवाक आविधेय जाली. देवाच्या उतराक देवान दिल्ल्या इन्स्ट्रक्शनाक आविधेय जाली. कित्याक आमचे थंय तो आविधेयपणाचो स्वभाव आसा. त्या खातीर तो स्वभाव आमकां त्या कुडींत आमकां तो सुस्वभाव आमकां वळाशे करता. त्या वरवीं त्या खातीर आमकां पवित्र आत्म्याची मजत नासतना हांवें संवसारांत देवाचे चिंतना, देवाचे वाट हांवें सोमकोंक जायना. देवाच्या चिंतना प्रमाणे म्हजें जिवीत हांवें मांडून हाडूंक जायना. म्हज्या स्वाबळान हांवें कितेंच करूंक जायना. 26:41 काडया तांदून तो वयर करा. 41. जागे रावा आणि तुम्ही ताळणेक संपडनासे मागणें करा. आत्मो तयार आसा तें खरें, पूण कूड अस्कत.
पूण कूड अस्कत. अस्कत. कित्याक कूड आमची सेन्ससा वयर काम करता जाल्ल्यान आणि संवसारी रितीन कितें दिसता तें आमच्या पंचेंद्रिया प्रमाणे काम करता जाल्ल्यान आमची कूड अस्कत. आमचे थंय आत्मा स्ट्रॉंग आसा जाल्यारय आमकां देवासोत्तू आत्मो मेळ्ळा, पूण तो स्ट्रॉंग आसा जाल्यारय आमकां स्ट्रॉंग आसा म्हणून सांगता तो वैगी वय. जॉन 1 जॉन 4 सांगता आमकां, म्हजे सवें आसा तो आत्मो संवसारा सवें असल्या आत्म्या चड बळादीक म्हणटा. पूण त्या आत्म्याक जावन म्हाका म्हज्या मतीक इन्स्ट्रक्शन मेळाचें जाल्यार म्हजी मत, म्हजें चिंताप त्या देवाच्या बसवण्याचेर, देवाच्या उतरार, देवाच्या इन्स्ट्रक्शना वयर हांवें संपूर्ण रितीन विधेय जावंक आसा. हांव केदाळा म्हणसर विधेय जायना, त्या दाळा म्हणसर म्हजे थंय ते आत्म्यांत हांव आत्म्यान कितें आसा हांवें ते अनुभव करूंक जायना. हाचे वरवीं त्या खातीर आमकां एक मजतदार आमकां पाठयला आणि तो आमकां हेल्प करता, तो आमकां मजत करता बापाची खुशी, बापाचें चिंताप, बापाची वाट आमकां समजोवच्या खातीर. आमी चिंता आमी कुडींत स्ट्रॉंग आसा, थोडे फावटी आमी काले म्हणटा. आतां एक मनीस डिप्रेशनाक गेल्यार काले म्हणटा आमी. कुडीन घट्ट आसा पूण तो मतींत अस्कत. समा दिसना म्हणून वैगी वय. हांगा काले म्हणटा, तो संपूर्ण अस्कत म्हणटा, कूड अस्कत म्हणटा. हांगा देवाचें उतर, जागे रावा आणि तुमी ताळणेक संपडनाशें मागणें करा. आत्मो तयार आसा तें खरें, आत्मो विल्लिंग आसा, आत्मो देवाच्या कुशेक, देवाच्या उतरांक तो ताचे प्रमाणे कार्य करूंक तो रेडी आसा. पूण आमचें मन, आमची कूड ताका एग्री जायचे जाल्यार हांवें त्या पवित्र आत्म्याचो संबंध, पवित्र आत्म्याक हांवें संपूर्ण रितीन सरेंडर जावंक आसा. ते दाळा मात्र म्हजे थंय ते देवाचे हर एक आशीर्वाद एफिशियन्स 1:3 म्हणटा. एक पटीन काडी हांगा एफिशियन्स 1:3. हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, क्रिस्ता सोम्या आमकां आसा त्या एकवटान सर्गींची सर आत्मीक देणी आमचे वयर वचून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यात. प्रेज गॉड. पळय हांगा हरसिल्लो जावं देव. आमी देवाक हरसिल्लो म्हळ्यार महिमा दिता. आमच्या सोम्या कित्याक आमी महिमा दिता? कित्याक ताणें आमकां एक ताचो ताणें आमकां ताची भुरगीं करून आमकां ताचे संवसाराक धाडलां वैगी. सेकंड, ताणें आमकां संवसारांत कशें जियोचें म्हणून आमकां ती इन्स्ट्रक्शनाय दिल्यात. आणि थर्ड, आमकां ते कश्ट जाता ताका गोत्त आसल्यान संवसारांत जियोंक आमकां आनी एक मजतदार जाय जे म्हणल्यार ताका गोत्त आसल्यान आमकां तो मजतदारी पाठयला. त्या खातीर आमकां आमी हरसिल्लो जावं देव. आमकां हर एक सफिशियंट म्हळ्यार संपूर्ण रितीक पावोवचें देवाचें योजन जावन आसा. हर एका मनशाक, हर एका ताच्या भुरग्याक संपूर्ण पावोवंक देव आशेता. त्या खातीर हांगा हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तचो बाप. कित्याक सोम्या जेजू क्रिस्त थंय हर एक बसवणी, देवाची बसवणी थंय संपूर्ण जाल्या.
तशेंच आमचे थंय ती बसवणी हर एक संपूर्ण जावचे खातीर तो बाप आमचे थंय आशेता आनी तित देवाक आमचे तावन मेळची महिमा मुझे चिंता हांव बदलिता मुझे संसाराचे संगती हांव पयस दवरून देवाक पवित्रत्म्याद्वारे हांव मुझे सांगात पोवन जेजू क्रिस्तच्या एक कोर्टांत हांव केदाळा आपणायता ते जावन आसा संपूर्ण त्या खातीर हांगा म्हणटा क्रिस्त सोवे आमकां आसा त्या एकवटांत क्रिस्त सोवे आमचो एकवट ना जाल्यार आमकां सर्गीची सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर देवान वतून भरला जाल्यार वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान म्हूण आसा पूण हांवें अनुभव करचे जाल्यार ह्यो दोन संगती हांवें मानून घेवचे आनी ताच्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे आनी पवित्रत्म्याच्या मजतीन क्रिस्तच्या एकवटांत हांवें जियोंक जायची त्या दाळा मात्र मुझे थंय ती हर एक देवान दिल्ली ती आशिर्वादां आत्मीक देणी पळय हांगा आत्मीक देणी हांव आत्मीक म्हळ्यार आमकां खाली आमचे आत्मीक देणी न्हय संसारांत आमकां जियोंक देवाच्या मांडावळी प्रमाणे जियोंक हर एक गूण तांतू आसात कित्याक आमचे थंय आमी पवित्र आत्म्या थंय आमी केदाळा सांगात पोवन जोडटा पवित्र फळ ते संपूर्ण मोग विश्वास हर एक ते कितें आसा तेय हांव अनुभव करूंक शकता हे जावन आसा पुर्त्या रितीचे आशिर्वाद त्या खातीर देवाचे योजन समा आसा पूण मुझे चिंताप देवाच्या योजनाक सरी जावन आसा गे म्हणलें हांवें व्हरून पळोवंक आसा आनी म्हाका हांव केदाळा चुकता ते दाळा आमचो मुझे समें आसा तो मजतदार तो म्हाका हेल्प करता ताचे तावन हांव खंय रॉंग आसा हांवें कितें पयस केलां ते म्हाका देवा थंय हाडूंक तो म्हजे थंय वावुरता पूण त्या खातीर हांवें म्हजें चिंताप पयलें बदलूंक आसा देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाच्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे देवाच्या बसवण्या प्रमाणे हांव केदाळा म्हजें मन बदलिता ताका पवित्रत्व राखून आसता त्या खातीर म्हजे थंय ती बदलावण हांवें आपणावंक हांवें जायचे जॉन 14:15 काडया तुम्ही म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपदेश पाळटल्यात आतां हांगा खाले म्हणटा तुम्ही म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात आतां म्हजे उपादेश म्हळ्यार काले म्हजे उपादेश म्हळ्यार ते जावन आसात आमकां देवाच्या उतरांत हांवच सत हांवच वाट हांवच सत हांवच जिवीत ताचे खातीर हांगा सांगलां चवळ नेक्स्ट वाच सिस्टर 16 चवळ हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे समें सदांकाळ रावतलो सदांकाळ आतां हांगा सांगलां की थोड्या वेळाक रावतलो म्हण ना सदांकाळ सदांकाळ तो आमचे सवे रावतलो आमकां एक परमनंट टेम्पररी न्हय आतां संवसारी रितीन कोणेय आमकां एक आमी कश्टांत आसाव वा आमी कितेंय
आम्ही गरजेत असाव त्या वेळा संसारी मनशान एक मजत दिल्यार ती परमनंट गे टेम्पररी टेम्पररी. हा टेम्पररी त्या खातीर देवान दिवचे कितें आसा तें परमनंट जावन आसा तो मजतदार आमचे सगळे सदां काल रावतलो म्हणटा हांगा ताचे उपरांत तोच तो स्वताचो आत्मो संसार ताका घेवंक शकना कित्याक संसार ताका पडलेना ताका वळख येना पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता. प्रेज गॉड तोच तो सताचो आत्मो आता हांगा सताचो आत्मो म्हळ्यार आमी संवसारी रितीन कितें उलयता ते पवित्र आत्मो ताका कितेंच ताका टच ना पूण हांव देवाच्या बसवण्या प्रमाणे हांव कितें उलयतां तो आमचे थंय तो कार्याक देंवता त्या खातीर सताचो आत्मो म्हळ्यार देवाचें उतर जावन आसा हर एक सत आणि त्या सताच्या आत्म्याक सताची उतरां हांव केदाळा कन्फेस करता त्या सताच्या उतरां प्रमाणे हांव केदाळा उसारतां त्या प्रमाणे म्हजे थंय तो काम करूंक शकता तेका हांगा म्हणटा संसार ताका घेवंक शकना कित्याक संसार ताका पळयना संसारांत संसारी रिती प्रमाणे संसारी संगती प्रमाणे मनीस जियेता जाल्यार ताका पवित्र आत्मो कितें म्हणूनच खबर ना आनी पवित्र आत्मो ताचे भितर आसा म्हणून ताका गन्य ना त्या खातीर हांगा म्हणटा संसार ताका घेवंक शकना म्हणटा कित्याक संसार ताका पळयना हांवें ताका पळयचें जाल्यार केदाळा हांव देवा थंय तो देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाच्या चिंतना प्रमाणे देवाच्या वाटे प्रमाणे म्हजें जिवीत हांव मांडून हाडटां केदाळा हांव त्या पवित्र आत्म्याच्या सांगातपण हांव अनुभव करूंक शकता त्या लागून हांगा सांगता संवसारांत जियेल्ल्या प्रमाणे जियेल्यार हेर मनीस जियेल्ल्या प्रमाणे हांव जियेल्यार ताका हांव वळखूंक शकना हांव ताका पळोवंक शकना पूण हांगा आमकां स्पेशली दिलां कोण ताका वळखतात पूण तुमी ताका वळखतात म्हणटा कित्याक तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता कोण पवित्र आत्म्याचो अनुभव केला ताका म्हणटा हांगा पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता त्या खातीर पवित्र आत्मो आमचे थंय तो वावरचे जाल्यार हांवें त्या प्रमाणे म्हजें जिवीत संवसारी रितीर आसलें जिवीत हांवें तें आत्मीक रितीन जियोंक आसा केदाळा म्हणसर तें आत्मीक रितीचें जीवन जियोंक जायना म्हाका केदाळा म्हणसर हांव पवित्र आत्म्याचें सांगातपण अनुभव करूंक जायना पूण संवसारांत मनीस कितें चिंता म्हळ्यार संवसारी रितीन ताका प्रमोशन आयलें संवसारी रितीन बरेंपण जालें तें तो चिंता म्हाका देवान आशिर्वाद दिले म्हाका सकट दिलें देवान पूण तो पवित्र आत्म्याद्वारे तो संपर्क ना जाल्यार तें तुका म्हळ्यार कोणाय कितें तें परमनंट रावात म्हणून सांगूंक जायना त्या खातीर मनीस बरो समृद्धेन बऱ्या तरान आसलो मनीस थोड्या तेंपा उपरांत ताचें जिवीत मस्त पाड रितीचें जावन आसता कित्याक थंय ताणें देवाचो तो मोग पवित्र आत्म्याद्वारे ताणें तो अनुभव करुना आनी देवाच्या आशिर्वादा प्रमाणे ताचे थंय तें कार्य जावना त्या लागून थंय आमी चिंतचे नाका संवसारांत दोळ्यांक दिसच्या रितीन एक मनीस बरें जिवीत जियेता म्हणून आमी चिंतचे नाका
ताका जाय तितलें आसा ताचे समृद्धीन भरला तो म्हणून चिंतून आमी तो देवाच्या आशीर्वादांनी भरला म्हणून आमी कोणायकी जडजमेंट दिवंक जायना कित्याक जेजून तो कोणायकी जड्ज करूना कोणायकी ताणे गुन्यांवकार करूना कोणा वैरी ताणे अपराध मांडूना कोणा वैरी ताणे फिर्याद मांडूना ताणे हर एकल्यांक ताचे ताणे कित्याक कशें ताका तें जालें म्हळ्यार ताचे थंय पवित्रत्व वावुरले वरवीं ताणे हर एक ताका संवसारांत ताका कितलो कश्ट आयल्यार ते पवित्रत्व सांगातपण आसल्यान ताका ते देवाची मजत मेळून आसली त्या खातीर आमकां हर एकल्याक देवाचे आशीर्वाद म्हळ्यार हे हांव म्हज्या खंयच्या कश्टांत खंयच्या आकांतांत आसान जाल्यार तो आकांत म्हाका भोगूंक आनी तो काळोख म्हाका अनुभव करूंक शकना हांव बगार हांव अनुभव करता आत्मीक रितीचो उजवाड आनी आत्मीक रितीचे जिवीत आत्मीक रितीचे आशीर्वादाचे जिवीत हांव केदाळा अनुभव करता केदाळा हांव सांगोंक जाता एक हांव देवाच्या आशीर्वादांनी आत्मीक आशीर्वादांनी भरिल्लो मनीस म्हणून ते जाल्यार सांगयत हांव एफिशियन्स 1:3 बरयल्ल्या प्रमाणे म्हजें जिवीत मुखार वचोन आसा म्हणून पूण आमचे थंय कितें म्हळ्यार आमी संवसाराची समृद्धी पळोवन आमी चिंता वो एक बारी बरो मनीस पूण आमचे चिंताप आनी देवाचे चिंताप मस्त पयशिल्लें जाल्ल्यान त्या खातीर देव इजाया प्रवादी मुखांतर म्हणटा म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय म्हणटा सर्वेस्पर त्या खातीर देवाच्या चिंतना प्रमाणे देवाच्या वाटे प्रमाणे हांव म्हजें चिंताप बदलूंक आमकां देव आपोवणे दिता जेजू क्रिस्तान तेंच केलें बाप कितें सांगता तेंच हांव उलयतां म्हणटा बापाक हर एका संगतींनी तो विधेय जालो म्हळ्यार बापाच्या कुशेक तो कल्तीमान घालो म्हळ्यार बापान हर एक कितें प्रवादी मुखांतर दिल्ली बसवण्यो आसात त्यो हर एक जेजू क्रिस्त थंय त्यो संपूर्ण जाल्यो ताच्या संपूर्णाय वरवीं हांव आतां त्या संपूर्ण जेजू क्रिस्ताच्या संपूर्णाय वरवीं हांव ते संपूर्णाचे जिवीत अनुभव करूंक संवसारांत जाता म्हाका पूण एकच एक म्हळ्यार म्हजे समें आसा त्या मजतदारा वरवीं मात्र त्याच्या संगतपणा वरवीं मात्र तें साध्य जाता त्या लागून थंय पेद्रू ताच्या बळान तो सांगा लागलो कोण सोडून गेल्यार हांव तुका सोडून वचना ताच्या बळान सांगोंक लागलो केदाळ ताचे थंय तो पवित्रत्व आयलो केदाळ ताणें जेजूची सुवार्ता कितें तो जेजू सांगता आसले ताणें तो शिकल्लो ताच्या शिसांनी जेजू सांगता आसले आसतना कितें ते शिकले जेजू त्या दाळा पवित्रत्व आयिल्ले वरवीं पवित्रत्म्याद्वारे तांकां हर एक उगडासाक आयलें देवाची सुवार्ता तांणी प्रगट करूंक लागली त्या खातीर जे जॉन 14:17 म्हणटा तोसू तो सताचो आत्मो ताचे उपरांत 25 तो म्हणटा तो एक आमकां मजतदार जावन आसा तो आमकां देवाच्या आनी पुता विशयंत तो आमकां शिकयता आनी उगडासा काडता
आणि प्रत्येक आमकां तो जॉन 16:8 तो येतस पातकां विशयंत नीती विशयंत आणि नीती पैसला विशयंत संसाराक गुन्यांवकार करता. गुन्यांवकार करता म्हळ्यार हांगा होली स्पिरीट आमकां कन्विक्ट करता. हांवें खंय करेक्शन करीचे तो आमकां तो कन्विक्ट करता. पवित्र आत्मो आमकां ती मजत करता. त्या खातीर हर एकल्याक पवित्र आत्म्याद्वारे जियेतल्याक ताका देवाच्या मिसावांत ताका नाना तरांचो वांटो मेळटा आणि ताका देवाचे उतर थोड्यांक जावंक पुरो देवाचे उतर प्रगट करूंक देवाच्या त्या मिनिस्ट्रींत काम करूंक वॉरियर जावन काम करूंक वा आनी कितें की थंय कितें गरज आसा ती सेवा करूंक हर एक रिती नाना रितीचे आपोवणे ते देवाचे आपोवणे आसता. त्या खातीर आमचे थंय पवित्र आत्मो केदाळा काम करता. तें काम करूंक आमकां देव ताची कृपा आमकां देवाच्या आशिर्वादाद्वारे आमचे थंय ती आमकां ती अनुभव करूंक आणि ती हेरांकी आमचे तावन वा त्या देवाच्या कुशे प्रमाणे जियेतल्या मनशां तावन ते हेरांकी वांटूंक ते तांकां तो पवित्र आत्मा मजत करता. प्रेज गॉड. थँक यू Praise God. जीसस. थँक यू लॉर्ड. प्रेज गॉड. तरी कोणाची टेस्टमनी काही आसा की प्रेज गॉड. ना म्हूण चिंता तरी आमी इल्ले ग्रोनींग टंग्सांत आणि ग्रोनिंगांत रावन आमी मागीर संपवण्याचे मागणें करया. हालेलुया हालेलुया हालारा बारा बारा शियारा बारा 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 अंतर बेरे 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 हर बर बर शियारा हालेलुया. थँक यू जीसस. मगळा बापा अर्गां तुका दिता बापा. आयच्या दिसा प्रसाद बापा आयच्या दिसा तुवें आमकां सबार तुज्या आत्मीक आशिर्वादांनी तुवें आमकां भरलें बापा आनी ती आशिर्वादां आमकां अनुभव करूंक तुवें तुज्या पवित्रत्वाद्वारे तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर त्या येदे व्हडल्या कृपे खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा तुज्या पुता मारिफात तुवें आमकां हर एक रितीची आमकां सोडवण दिल्याय बापा. बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा तुज्या हर एका भुरग्यांनी तुज्या वाटेन चलोवन तुज्या उतरा प्रमाणे चलोवन तुका महिमा दिवंक तुवें हर एकल्याक आपोवणें दिलाय बापा. त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. आनी ती महिमा
भगवून हरी ऐकल्या ती मर्म तुझी महिमा ती उघडापणात आईल्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. हे मागणें करता तुझ्या पुता जेजूच्या नावी आणि पवित्र आत्म्याच्या मजतीन. आमेन. 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 Praise Praise God. God. ब्रदर Thank you. अनाउन्स करतात की ब्रदर आमकां कळीत आसा आमची रितीर परवा सोमार 8 तारीखे जावन सुरू जातली आणि ब्रेस्तार आमसर आसतली. दया करून ही बरी खबर तुम्ही हेरांकी कळीत करा. कोणाक गरज आसा एकल्यांक गरज आसा पण कोणाक प्रत्येक जावन चड आनी चड गरज आसा तर कळीत करचे आमचे काम जावन आसा. तशें आमी देवाच्या राजान एकामेकांक सांगात दिवन वावर करूया. आणि एक रजिस्ट्रेशन असतले आणि ती रावची व्यवस्था आसा आणि एक धर्मार्थ असतले. प्रेज गॉड. हालेलुया. Hallelujah. Praise God. Thank Thank you, you. brother. Right. Thank you, brothers, sisters. हरी ऐकल्या की जॉईन जाल्यांक. Thank you. Praise God. Praise God.